गैरव्यवहार जाल्या अष्टगंधा, माशेल महिला आणि विजनरी या तीनही सहकारी बँकांचो फुडार 6 ते 8 महिन्यात थारायतले। मालमत्ता ताब्यात घेऊन ठेवीदारांचे पैसे परत दिवपाची प्रक्रिया सुरू करतले असे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगले। तसेच दर एका पंचायत वाठारांत सोसायटी तयार करपाचेर भर दितले। जुन्या सोसायट्यांक मल्टीपर्पज स्टेटस दितले असे मंत्री शिरोडकरांचे म्हणणे। दिल्लीत मंथन बसकेत वांटेकार जाल्ल्या मंत्री सुभाष शिरोडकरान गोंया आयले उपरांत बसकेतल्या महत्वाच्या निर्णयांचेर पत्रकार परिशद घेतली। आमचे जुन्यो ज्यो सोसायटी ज्यो आसात त्या सोसायटीक एक मल्टीपर्पज स्टेटस दिवपाचो, नेचर दिवपाचो, कामा बाबतींत बीन एक्टिविटी बाबतींत बीन, आनी त्या बरोबरच नवीनच काही सोसायटी तयार करपाच्यो। तांच्या हाजे नुसार एक सुद्दां गांव कसो उरपाक जायना, म्हणजे विलेज पंचायत अशी उरपाक जायना की ज्या जाग्यार तुजी बीके सोसायटी किंवा पॅक सोसायटी ना। तर ते नदरेन आमचो प्रयत्न आसतलो की आमच्या गोंयांत जे एक्शन आहेत 193 पंचायत आसा ते 193 पंचायतींनी आमची सोसायटीज आसपाक जाय। त्या बरोबर ज्यो जुन्यो सोसायटी आसात त्या सगळ्या जुन्या सोसायटीक स्टेटस मल्टीपर्पज घेवपाचो। म्हणजे मल्टीपर्पज म्हटल्यार कितें, तांणी वेगवेगळे एक्टिविटीज सुरू करूंक जातात। त्या शिवाय ताणें आमकां सादारणशे 65 सुमार सजेशन दिल्ले आसात की ह्या पद्दतीन हाजो कारभार, सहकार क्षेत्राचो कारभार आसा तो कारभारपाक जाय। ही सहकार क्षेत्रांत वेगळी मार्गदर्शन आमी घेवन येयल्ले आसात। उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल गोंयच्यान सहकार माध्यमांतल्यान आमी एक्सपोर्ट कितले करूंक शकतले हाजोय आमी नियाळ घेवपाक जाय आनी प्रयत्न करपाक जाय। सहकार क्षेत्रांतल्यान आमी जाका बीज बँक म्हणटात, सीड बँक म्हणटात, ही सीड बँक आमी हांगसर करूंक शकतले काय म्हणून, कारण आमच्या हांगसरल्यान नॉर्थ आनी सावथाक सीड बँकाक आमी अटॅच जावपाक जाय, जी राष्ट्रीय पातळीचेर स्थापन जाल्या ती, आनी तातूंतल्यान बरे प्रकारचे बियाणे जे आसा पळय न्ही ते आमच्या शेतकऱ्यांक हाडून दिवपाक पडटले। त्या बरोबरच ऑर्गेनीक फार्मींग जे आसा पळय न्ही, हे ऑर्गेनीक फार्मींग सुद्दां आसा आमी प्रमोट करून पळोवपाक जाय। ऑफकोर्स शेती खात्याचो भाग आसाच, शेती खात्याचो लक्ष घालूंक जायच, ताचो दुबावूच ना, पूण त्या बरोबरच आमचे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही, जेन्ना आमचे अधिकारी फिल्डाचेर वतले तांणी ऑर्गेनीक फार्मिंगा संबंदी वेगवेगळ्या सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान तेंय बी प्रमोट करपाक जाय। एकंदरीत परत एकदा हांव म्हणन की सहकारची समृद्धी ही आमी अचीव करून पळोवपाक जाय। आज आमचो टर्नओवर जो आसा पळय न्ही तो 13,500 कोटी आसा। 2026 डिसेंबर पर्यंत हो टर्नओवर जो आसा पळय न्ही तो सादारणशे 14,000 किंवा 14,500 किंवा 15,000 कोटीचो वचपाक जाय।